नमस्कार. पोया प्राइम खबरो. सरकाराच्या येणावळ खर्चाचे गणित गडबडटा. येणावळ तूट वता हाता भायर. 856 कोटींच्या खर्चाक ना येणावळ ना रिणाची व्यवस्था. व्यवसायिक कर 15 ते 20% उणे. पयात बजेटाचो पंचनामो. बेकायदेशीर मायनिंगात गोयचो निसर्ग वाट लायतल्यांक पॅकेज दिवप बरोबर न्हय. दाऊदाचो धंदो बंद पडल्यार अंडरवर्ल्डातल्या लोकांक भरपाय दिवची काय कितें? संतोष हेगडेचो सरकाराक रोखठोक प्रश्न. खांडेपार उजगांवा फातोडेर ट्रेलर आनी जीपी मदीं अपघात. एकली बायल आगताक पिड्ड्यार. एक गंभीर जखमी. इंडिकेटर नासतना लांबचे लांब ट्रेलर उबो केल्ली रस्त्यार मदीं. कुणय उद्देगीक वसणुकेत गोविंद पर्वतकाराच्या प्लॉटार दोंगर कापणीक लोकांचो विरोध. काम बंद उडोवपाची मागणी. झर पुरवत म्हणून लोक भियेले. पर्वतकार म्हणटा सगळें कायदेशीर. आणि उद्देग सुरू करचे पयलीं उजो पालोवपी दळाकडच्यान एनओसी घेवपाची तरतूद कायद्यात ना. फायर ब्रिगेडीचे अधिकारी म्हणटात उद्देग फायर ॲक्सिडेंट घडचे न्हय म्हणून कांयच करिनात. पयात रिपोर्ट. खबर विस्तारान. मायनिंग बंदीच्या उपरांत सरकाराच्या येणावळीचे गणित गडबडटा. नव्या येवजण्यांक लागून येणावळींतली तूट 375 कोटींचेर पावता. फुडल्या वर्सा सरकारान 203 कोटींची येणावळ तूट आनी 1365 कोटींचे अर्थीक तुटीचो अदमास केला. हे रीण धरूनय अर्थसंकल्पात 856 कोटींचो खर्च येणावळी भायर वता. सरकाराच्या कमर्शियल टॅक्सात 15% उणाव पळयल्यार अर्थसंकल्प आसा तसोच चालीक लावंक गेल्यार फुडल्या वर्साय सरकाराचे गणित गडबडपाची शक्यताय दिसता. पयात बजेट पंचनाम्याचो पयलो रिपोर्ट. समाजीक आणि हेर येवजण खर्च वाडिल्ल्यान सरकाराची येणावळ तूट हाताभायर वचपाक लागल्या. अंदू वर्सा थारायल्ली 83 कोटींची तूट वर्स सोंपता म्हणल्यार 375 कोटींचेर पावतली अशें सरकारूच म्हणटा. त्या शिवाय फुडल्या आर्थीक वर्साभरात ती 203 कोटींचेर पावपाचो अदमास सरकारान नव्या अर्थसंकल्पात केला. इतल्यान जावंक ना. अर्थसंकल्पात सांगला त्या प्रमाण सरकार अंदूची 350 कोटींची वेगवेगळी येवजण्यांची देणी आनी बिलां 31 मार्चा उपरांत फुडल्या वर्सा उखलतलो. फाटल्या अर्थसंकल्पात हो आंकडो 1356 कोटी आशिल्लो. म्हणजे फाटल्या सरकारान 1350 कोटींचे देणे हे सरकाराच्या माथ्यार घाल्ले. अंदूच्या सरकारान आपले 350 कोटी देणे फुडल्या वर्सा उखलला. म्हणजे फुडल्या वर्साची 350 कोटींची येणावळ अंदूची देणी दिवंक वयतली. सरकारान फुडल्या वर्साच्या अर्थसंकल्पात 1365 कोटींची आर्थीक तुटीचो अदमास केला. म्हणजे अर्थसंकल्पातले येवजण्यो आनी प्रकल्प चालीक लावंक सरकाराचेर फुडल्या आर्थीक वर्सा 1365 कोटी रिणाचे वजे येतले. त्या शिवाय आनीक 856 कोटीची तूट अर्थसंकल्पात आसा. ही तूट अर्थसंकल्पातले एकत्रीत तुटीत आसा. हाचो अर्थ सरकारान 1365 कोटीचे रीण घेवनूय अर्थसंकल्प पुराय चालीक लावंक आनीक 856 कोटी उणे पडटले. हे 856 कोटीचे आनीक रीण घेतले ना जाल्यार तितल्या प्रमाणात म्हणल्यार 8.56% अर्थसंकल्प रद्द करचो पडटलो. रिझर्व्ह बँके प्रमाण अर्थसंकल्प आसा तसो चालीक लायल्यार सरकाराचे फुडल्या अर्थसंकल्पातली आर्थीक तूट वट्ट 2221 कोटींचेर पावतली. फुडल्या वर्साची थारायल्ली 203 कोटींची येणावळींतली तूट आनी आर्थीक तुटीची तुलना केल्यार सरकार येवजण खर्चा खातीर भांडवल म्हूण घेता ते 1365 कोटींतले 15% रीण नित्याचो प्रशासकीय खर्च आनी हेर सामाजीक येवजणांचेर करतलो. म्हणजे काडिल्ल्या रिणांतले दर 100 रुपयांतले 15 रुपया काडून सरकार प्रशासकीय खर्च आनी सामाजीक येवजण्यो चलयतलो. मात सरकारान दाखयल्या ती येणावळ तूट आनीक वाडूं येता. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे सारकिले कांय सामाजीक येवजण्यांचे अर्थसंकल्पीत तरतुदीक सरकारान कात्री लायल्या. अंदू अर्थीक वर्साचे सुरवेक सावनूच येवजण्यो चालणुकेक आशिल्ल्यान वर्स सोंपता म्हणल्यार घडये येवजण खर्चाचेर आनीक पुरवणी मागण्यो सरकाराक घालच्यो पडटल्यो. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणेचे लावार्थी 1,17,000 म्हणल्यार वर्साक खर्च 280 कोटी. सरकारान ट्रायबल प्लान धरून येवजणेचेर दवरल्यात फक्त 215 कोटी.
वर्साक 9.5 ते 10,000 लग्न जातात. 100 कोटीच्या येवजणेचेर सरकारान दवरल्यात 86 कोटी. 1 लाख बायलांक म्हयन्याक 1,000 गृह आधार दिल्यार वर्साक जातात 100 कोटी. सरकारान दवरल्यात 69 कोटी. तरणाट्यां खातीर किमान रोजगार हमी येवजण अजून करूंक ना, पूण तरतूद पोरूच्या 30 कोटी वयल्यान 15 कोटींचेर हाडल्या. 11वे खातीर लॅपटॉपाची तरतूद सरकारान पोरूच्या 55 कोटी वयल्यान 35 कोटींचेर हाडल्या. 5वे 6वेच्या भुरग्यांक नोटपॅड पीसीची येवजण मात 40 कोटींचेरूच दवरल्या. कामधेनूंक 10 कोटी वयल्यान 17 कोटींचेर व्हेल्या. फाटल्या सरकारान सुरू केल्ली स्वर्ण जयंती आरोग्य विमा येवजणेचेर अंदू सरकाराक 7.25 कोटी खर्च आयलो. 1,87,000 लोकांनी हेल्थ कार्डां केल्लीं. मात फुडल्या वर्सा सरकारान पर्यायी विमो येवजणेक फक्त 50 लाख दवरल्यात. हें सगळें करतना सरकाराक पोरू एप्रील ते जून मेरेन मेळिल्लो 350 कोटींचो मायनिंग रॉयल्टीचो आदार आसचो ना. त्या शिवाय अर्थवेवस्थेचे मंदीक लागून कमर्शियल टॅक्स थारायल्ल्या 2,675 कोटीच्या टार्गेटा मेरेन पावपाची शक्यताय उणेच. सरकार आसा तसो अर्थसंकल्प चालीक लावंक गेल्यार फुडल्या वर्साय सरकाराचे अर्थसंकल्पांतले गणित गडबडपाची शक्यताय आतांच दिसता. पळयात बजेट पंचनामाचे फुडल्या रिपोर्टात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. दाऊदाचो धंदो बंद केल्यार अंडरवर्ल्डांतल्या लोकांक सरकार भरपाय दिवची काय कितें असो रोखठोक प्रस्न कर्नाटकाचो आदलो लोकायुक्त आनी सुप्रीम कोर्टाचो निवृत्त न्यायाधीश संतोष हेगडेन केला. तो गोंयच्या मायनिंग कंपेन्सेशन पॅकेजीचेर उलयतालो. बेकायदेशीर मायनिंग करून गोंयच्या निसर्गाची वाट लावपी लोकांक सरकारान पॅकेज दिवप बरोबर न्हय अशें हेगडे म्हणटा. शहा आयोगाच्यो सगळ्यो सुचोवण्यो चालीक लायल्या उपरांतूच गोंयांत मायनिंग परत सुरू करचें अशें तांणी म्हळां. कायदो परिशदे खातीर हेगडे गोंयांत आयिल्लो. This has been put to me by various sources, many people who borrowed money from the bank and brought trucks thinking that there will be enough work to transportation and other things are now deprived of their evacuation, and some mining workers also. Look, people who are indulging in illegal professions, they cannot claim protection there. You can't ask illegality to be perpetuated because some people are otherwise going to be hungry. Frankly speaking, if Dawood Ibrahim is arrested, many people in this country will be jobless. For people who have been indulging in illegal activities which amounts to crime, because the very basis of future such activities is taken away, you should be compensated for that. They are saying that some mines may be legal because there is... Hey, it's okay. If it's a legal mine and legal work, yes, I agree to that. You can't deprive their livelihood. But unlawful activity is not a livelihood in that sense. It may be a livelihood in reality, but against law. Also, Winston Churchill once said, you want to kill an idea, you appoint a commission. Here is a commission which makes a recommendation. Then you make another commission to find out the recommendations should be accepted or not. That commission's recommendation will be referred to another commission which will look into that and all. What is the general idea? You don't want to implement. Though if that recommendations are implemented and if somebody claims that he has been victimized because of the recommendation, let him go to court. Complainant, if he fails to prove the case, he has been for severe punishment, which I have said it's unfair, it's not correct. Be it monetary fine or imprisonment, it's not fair. there should not be any fine on the complainant. No, there are, maybe the person is aggrieved. The other thing there, for malicious prosecution there is a provision in this thing. For defamation there is provision. So there is already provision in the other statute. Therefore, on that context I have commented. I have nothing more to add to that. But these amendments, I don't know. I was told that specific amendments have been suggested, which is being discussed by the legislature. No, the specific amendments are suggested by Prashant Bhushan, it is Aam Aadmi Party. I don't know what's the amendment. The same thing, same. No, is he recommending punishments? No, he said there should not be punishment. I agree with that. And one more thing, deemed rejection call. That's also very unfair. You create an institution to make recommendations to you, and the Act says it will be, if it is not accepted, it is deemed to be rejected. What sort of the law in all other subjects is the other way around. If it is not rejected, it's two clauses, it would be null and void. It's not null and void, but it will not be a fair act to the people of Goa. Effectiveness will Definitely, nobody will come forward to give a complaint. What percentage of the criminal cases punishment is given? Majority of the cases are acquitted. So complainant in every one of those cases should be punished and sent to jail. गोयच्या मायनिंग केशीचेर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी आता नवो सरन्यायाधीश RM लोढा घेतलो हे जवळ जवळ निश्चित जालां.
मात ही सुनावणी एप्रिला उपरांतूच चड करून सुरू जावंक शकतली. सध्या सरन्यायाधीश आफ्ताब आलम ग्रीन बेंचाचेर मायनिंग केशींची सुनावणी घेता. ते 18 एप्रिलाक निवृत्त जातले. तांचो सरन्यायाधीश म्हणून पदभार चड करून न्यायमूर्ती लोढा कडेन येतलो. न्यायमूर्ती आर.एम. लोधा हे सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश जावपाचे आसात अशी माहिती प्रुडंटाक सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. सुप्रीम कोर्टाचे सध्याचे मुख्य न्यायाधीश आफ्ताब आलम 18 एप्रिलाक निवृत्त जातले. सुप्रीम कोर्टाचो नवो ग्रीन बेंच त्या उपरांत नेमतले. गोंय मायनिंग केस ह्या नव्या बेंचा मुखार येतली. कर्नाटक आनी ओरिसा मायनिंगाची सुनावणी पुराय जाल्या. न्यायाधीश आलम निवृत्त जावच्या पयलीं ह्या प्रकरणाचेर निकाल दितलो असो अदमास आसा. न्यायमूर्ती आर.एम. लोधा हे मुंबय हायकोर्टाचे न्यायाधीश आशिल्ले. गोवा बेंचाचेर तांणी खूब वेळा काम केलां. मायनिंग आनी पर्यावरण विशयांचेर तांणी बरेच निकाल दिल्यात. कर्नाटक मायनिंगाचेर सुनावणी चलताली म्हूण गोंयच्या मायनिंगावेली सुनावणी जावंक पावली ना. फाटल्या ऑक्टोबर म्हयन्यांत सुप्रीम कोर्टान गोंयांतल्या मायनिंगाचेर बंदी घाल्ली. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आनी मुकेश कुमार. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.